नमस्कार. आयच्या ह्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तीनय एडिटर आसात आनी आयचो विशय तितलोच इंटरेस्टिंग आहा. विशय दवरला जमनीचें राजकारण आनी राजकारण्यांची जमीन. दोन इश्यू सध्या आमकां गोंया भितर दिश्टी पडटात. एक वटेच्यान टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट खंय तरी जमनीच्या बाबतींत जाल्ले गैरव्यवहार मुखार हाडपाक लागला आनी सांगपाक लागला की आमी हे प्लॅन निवळ करतले. दुसरे वटेच्यान मुख्यमंत्र्यान स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमल्या जंय गोंयकारांच्यो जमनी गोंयकारांक खबर नासतना टायटल डॉक्युमेंट्स फॉर्ज जावन कोण तरी दुसरोच विकतालो आनी तिसरोच घेतालो. हाजी प्रकरणां आतां एकार एक मुखार येवपाक लागल्या. ह्या सगळ्या घडणुका फाटले वास्तव कितें, राजकारण कितें आनी जमीन ह्या मुद्द्याचेरच आज मेरेन गोंयचें राजकारण कशें घुंवत रावलां ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. म्हजे बरोबर आमचे तीनय एडिटर आसात. पयले आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, दुसरे आसात आमचे इंग्लीश न्यूजपेपर द गोवन एव्हरीडेचे जॉयल अफान्सो, आनी तिसरे आसात आमचे मराठी न्यूजपेपर गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर. वेलकम किशोर. सुरवात तुजे कडच्यान करता. जमीन आनी गोंयचें राजकारण हांचो संबंद कितें? कारण गोंयच्या राजकारणाचे सुरवातीक जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकार पयलीं मुख्यमंत्री जाले तो सुद्धा लँड टू द टिलर ह्या प्रिन्सिपलाचेर गोंयचें राजकारण सुरू जालें. तें राजकारण बहुजनांचें जालें. 60 वर्सां उपरांत आज सुद्धा जेन्ना दोन खडेगाठ राजकारणी आपापलें राजकारण खेळटात तेन्ना त्या राजकारणाचो केंद्रबिंदूय जमीनच आसा. संदर्भ बदलल्यात, तांची त्या संदर्भांच्यो रूपरेषा बदलल्यात, पूण केंद्रस्थानी जमीनच आसा. कित्या खातीर? जमीन आणि गोंयकार हाचो संबंध जर तूं म्हाका विचारशीत जाल्यार मनीस आणि श्वास. जर श्वास ना जाल्यार त्या मनशाच्या शरिराक काय अर्थ ना. म्हणजे जिवंत जितो जर मनीस आसा जाल्यार ताका श्वास आसूंक जाय. सो जमीन आणि गोंयकार हो म्हणजे मनीस आणि श्वास असो संबंध. आणि गोंयची जी हिस्ट्री आसा त्या हिस्ट्रीन जर आमी वचत जाल्यार जमीन होच केंद्रबिंदू ह्या हिस्ट्रीचो जाल्लो आसा. त्या खातीर जर गोंय वाटावतलें, गोंय जर आमकां आमचें गोंय जर जाय जाल्यार आमकां जमीन ह्याच गजालीचेर फोकस करपाक जाय. तूं सारकें परफेक्टली सांगलें की भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना देशभरांत सगळ्या राज्यांनी काँग्रेसची राजवट एक केरळा सोडीत गेल्यात त्या टायमार 2 म्हयन्या पयलीं एक पक्ष स्थापन जाता आनी त्या पक्षाचें सरकार येता. ही गजाल ही अजब गजाल बाबा कशी घडटा हाचें उत्तर अजून कोणाकूच मेळूंक ना. ते घडपाचें कारण कितें तर त्याच भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या टायमार त्या लोकांक एक आश्वासन दिल्लें की तुमच्यो जमनी आपूण तुमकां तुमच्या नांवार करून दितलो. जे शेतकार इतली वर्सां तुमी जमीन कसयतात तांकां आपूण त्या जमनीची मालकी दितलो. आनी ह्या विशयाचेर भाऊसाहेब बांदोडकराक तो जितो आसो मेरेन लोकांनी सत्तेर दवरलो. म्हणजे हाच्या वयल्यान आमकां जमनीचो आनी गोंयचो संबंध कितें हें आमकां कळटा. दुसरी गजाल जमनीच्या बाबतींत तूं सुरवातीक जसो एक्सप्लेन केला की एकीकडे टीसीपी म्हणजे आयज मेरेन टीसीपी डिपार्टमेंटा कडेन आमी कितें पळयताले की ग्रीनाचें हळडुळें करप हेंच फक्त टीसीपीचें काम. लँड कन्वर्जनां करप, भ्रश्टाचार करप. टीसीपीच्या प्रत्येक गोंयकाराक जो मनीस लिगली घर बांदपाक सोदतात त्या मनशाक जर आमी एक्सपिरियन्स जर आयकात टीसीपीच्या बाबतींत जाल्यार वर्स्ट आनी द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट म्हणटा ते टीसीपी डिपार्टमेंट. आयज त्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो मंत्री जो आसा तो मंत्री आयज गोंय साबूत दवरपाची, गोंय सांबाळपाची भाशा करता. इको सेन्सिटिव्ह झोन सांबाळपाक जाय म्हणून सांगता. नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर कशेंच काम करूंक दिवचो ना म्हणून सांगता. पॅडी फील्ड कन्वर्जन टोटल कॅन्सल करता म्हणून सांगता. हिल कटिंगाच्या इतलेंच न्हू तर ज्यो ज्यो इलिगॅलिटीज चलतात तेची म्हायती आपल्याक इमेलीचेर दिया अशी म्हणून तो स्वताची एक ईमेल आयडी दिता. म्हणजे हें आयज अजब जाण्यासारखें आनी म्हाका दिसता सरप्रायझींग अशा पद्दतीची ही गजाल थारल्या. ती गजाल एकीकडे सुरू आसतना दुसरे कडेन मुख्यमंत्री आमचो जे फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर जे जमनीचे व्यवहार जाला ताची चौकशी करपाक एसआयटी काडटा. नुस्ती एसआयटी काडिना, एसआयटी काम सुरू करून आयज 2 जाणांक एसआयटीन अरेस्ट केल्ली आसा. म्हणजे हे फास्ट मुव्हिंग जे कितें मूव जो चल्ला तेचें खरें गोंयकारांनी सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. पूण हो जो मूव चल्ला तो खरोच प्रामाणीक चल्ला काय सच्च्या ज्यो आतापर्यंत आमी पळयला ती फक्त फटिंगपणा करपाक चल्ला हें मात आमकां फुडें कळटलें. आतांच आमी तेचेर संशय घेवया नाका. सध्या आमी तेचेर स्वागतूच करया. Joel, how do you look at this issue of land? Because it is so intricate, not only with our politics, but I think our socio-cultural landscape also.
Everything revolves around land. And today, when these two top politicians in the state are going against kind of each other, the primary tool that they are utilizing is also land. How do you look at it? See, Pramod, what Kishore has said is absolutely right to the dot. You know, it's land is a very crucial segment, and people now, both the leaders have realized that that is one issue that they can really, you know, take it forward. Having said that, again, you know, it's a very deep issue. It is not just like, you know, do something and, you know, decide, okay, so आपण अशें करतलो, तशें करतलो, एका रेस्ट करतलो, तशें. It's not about that, you know. We have to see now after some time, you know, how this thing trickles down. You know, now for example, TCP. You know, he has introduced so many things. You know, saying that आपण हे करतलो, तें बंद करतलो. Whether he is seriously implementing and down the line, you know, maybe in a few months or maybe a year, do we see a change, or is it going somewhere, you know, just like, you know, fizzle out somewhere? You know, same case with CM Pramod Sawant has introduced SIT now. To me, this SIT doesn't make any sense, because SIT, he started with a 7-member team headed by the SP crime. Then he added another 22 people yesterday. But, you know, there is no logical conclusion to that. You know, how you're just going to arrest people, you're going to, okay, fine, do. But what are you doing next? For that to happen, you have to have maybe a fast track court or some mechanism to take this to this logical conclusion. Otherwise, it will be nowhere. You'll just arrest people, they'll come out on bail, and that's the end of it. I mean, somewhere we have to realize that, you know, this should not be for the greater optics of politics. You know, it should be to the greater good of the state. ह्या पॉयंटाचेर हांव पांडुरंगा बरें वता. तुवें तुज्या पेपरांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं हो विशय घेवन हाजेर काम सुरू केलें. कित्या खातीर हो विशय घेतलो, तुमचे मनाक कसो पावलो, आनी आज जेन्ना तुमी तातूंतल्यान मुखार SIT बी फॉर्म जाल्ली पळयतात, तुमकां कितें दिसता? प्रमोद, 2011च्यान जर आमी स्टॅटिस्टिक्स जर पळयलो कंप्लेंट केसींच्यो, जाल्यार 128 केसी जानेवारी मेरेन, 128 केसी डिसेंबरा मेरेन, डिसेंबर 2011 ते डिसेंबर 2021, बरोबर 10 वर्सान 128 केसी लँड ग्रॅबिंगेच्यो वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर आसात. पणजी म्हण, तिसवाडीत म्हण, साश्टीत म्हण किंवा बार्देसांत म्हण. पूण ह्या केसींचेर आयज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान किंवा कोणीच फाटल्या आमी ह्या 11 वर्सान आमी मुख्यमंत्री पळयले. एक दिगंबर कामत आमी पळयलो, मागीर मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत. पूण इतल्या गजालींतल्यान एक गजाल बरी जाल्या इतल्या वर्सांत की पयली फावट कोणी तरी ह्या जमनींचो विशय सिरियस घेवन ताचेर SIT अपॉयंट केल्या. त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचें खरें म्हटल्यार अभिनंदन करपाक जाय. आतां किशोर म्हणटा अशें फुडें चवकशी कशी जातली तें मागीर फुडलो विशय. पूण इतकी वर्सां कंप्लेनी येतात, सिरियस मॅटर हे. लाखांनी चौरस मिटर लोकांनी जमीन बोगस स्टॅम्प मारले सब रजिस्ट्राचे. म्हणजे एक तर केस आसा ती हितून एकता नगर म्हापसाची, की त्या मनशान कोण तरी कान म्हणून तेणी बोगस स्टॅम्प केले सिव्हील रजिस्ट्राराचे. ती लोकांक दाखयले की पळय आपल्या डॉक्युमेंट आसा म्हणून, आनी अशें करून लोकांक तिणी विकल्यो. लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन गोंयान विकलेली आसा. आनी हेजे म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा जेन्ना 21 केसी जेन्ना सब रजिस्ट्रारान सरकाराक धाडलेल्यो तेन्ना आमी हो विशय मांडलेलो, पूण तेन्ना सरकारान काय व्हडले सिरियस घेवंक ना. पूण आतां उशिरा काय जायना. असो स्टेट रजिस्ट्रार जो आसा ताका एक श्रेय वयता की तांणी SIT फॉर्म करची सरकारान म्हणून असं एक तिणी ओरली सरकारान सांगलेलें. आनी उशिरा काय जायना सरकारान ताचेर SIT अपॉयंट केला, ही एक बरी गजाल जाल्या. पूण एकंदरीत हो जमनी बळकावपाचो जो प्रकरण आसा गोंयांतलो, हो हांव सांगता की देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो जमीन स्कॅम गोंयांत जाला. देशांतलो तुम्ही सगळे जर लँड स्कॅमां काढली जाल्यार तुमकां कळटली की हे देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो. कारण मेल्ल्या लोकांचे खाल्ल्याच जमनी हेंच्यांनी. लोक जे जिते आसात, जे कुवेटा किंवा आनी खंय अरब कंट्री म्हणा किंवा आमचे लंडना गोंयकार आसात, मुंबय आसात, ह्या सगळ्या लोकांच्यो जमनी ज्यो हांगा आशिल्ली, ज्या घरां आशिल्ली, शेतां जी हांगा पडीक आशिल्ली, ही सगळी शेतां, ही सगळ्यो जमनी, सगळी जुनी घरां ह्या लोकांनी बळकायली आनी ह्या लोकांनी आपल्या नांवार केली आनी ती लोकांक विकलीय बीन. आनी त्या खातीर हांव अभिनंदन करता ह्या सरकाराचें की तांणी एक SIT फॉर्म करून इन्क्वायरी तरी किमान सुरू केल्या. 1000 कोटींचे स्कॅम अशें मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतली सुत्रां उलोवन दाखयतात. 1000 कोटी मेरेन तांकां अदमास आसा. फाटीं 128 तुमकां 1000 कोटी दिसता काय ताज्याकय व्हडले स्कॅम दिसता? चडय आसूं येता. कारण बार्देस
आणि तिसवाडी हय. हांगा जो जमनीचो प्रायस आहा हो हय per म्हाका square जनरल meter. म्हजे कडेन जी एव्हरेज आसा बार्देज हय. आनी तिसवाडीतली हय, ही जी- तर बार्देजाक किंवा तिसवाडीक तुगेले जर प्रायम प्रॉपर्टी असली ती ऑलमोस्ट 40 ते 50 हजार पर स्क्वेअर Correct. मीटर आणि जर इंटिरियर असली जाल्यार ती ऑलमोस्ट 20 ते 30 हजार पर स्क्वेअर मीटर होच अशी market जेन्ना रेट्स असतात आणि हातूंतली सगळ्यात चड प्रकरणां जेन्ना ह्या दोन तालुक्यांतल्यान येतात करेक्ट ह्या दोन तालुक्यांतल्यान कित्याक बिफोर आय गो टू किशोर ह्या दोन तालुक्यान माझो एक हे आसा की आमचे काय हिस्ट्री सिटर जे आहात गोंयांतले ते ह्या दोन तालुक्यांत चड आसा ते साश्टीन किंवा बाकीच्या राज्यांनी वेचून मेळचे ना तालुक्यांनी ते बारीक बारीक मागयताय ते लुक्के म्हणटाचे पूण हे जे मेन हिस्ट्री सिटर ते गोंयांत आसा ते बार्देस आणि साश्टीन रावतात तिसवाडीन रावतात आणि ह्या हिस्ट्री सिटरांक धरून ही सगळी स्कॅमां जाल्ली आसा म्हणजे आम्ही हे बातमी जेन्ना करता तेन्ना काय लोक फोन करून सांगता की हे मॅटर सिरियस आसा तुम्ही बेश्टेच हे करू नका इतक्या पासून हे मॅटर सिरियस आसा आणि हे सगळ्यांक खबर आसा वारंवार हेजे विधानसभेत प्रश्न सुद्धा आयिल्ले हे खंय मेरेन लिंक पावता हे खबर आशिल्ले काय जाणां म्हणून हाचेर इन्क्वायरी जायनाशिल्ली हो म्हाजो स्पश्ट आरोप आसा आतां मेरेन जी इन्क्वायरी जायनाशिल्ली ते हिस्ट्री सिटर जे पॉलिटिशनाक धरून आशिल्ले लिंक हे जे माफिया लिंक आशिल्ले हेंचे हाच्या खातीर आज मेरेन इन्क्वायरी जायनाशिल्ली पूण ही आतां सुरू जाल्या तूं म्हणटा की हातूंत भितर फक्त स्कॅम करपीच इनवॉल्व ना जाल्यार राजकारणी इनवॉल्व आसा त्यांचे ब्लेसिंग आसा ब्लेसिंगे शिवाय हें काम जावंक ना किशोर 100% ब्लेसिंग आसा आणि त्याचें उदाहरण तुका सांगता हांव. आमी ज्या इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन त्या इलेक्शनाच्या प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे एफिडेविट जर आमी घेवन बसत न्हू जाल्यार तातूंतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी मुखार येवं शकतात. आमी ते एफिडेविटां फक्त कित्याक ह्याचे उत्पन्न इतलें ताचें उत्पन्न इतलेंच करून ते आमी एफिडेविटा कडेन पळयतात. पूण तेंचे जर तूं प्रॉपर्टीची लिस्ट काडशी दोळे धांवे जातात. आतां तुका एक एग्जांपल दिता. हय. मोरजी फाटीं ते हिल कटिंगाचो विशय जालो विश्वजीत राणेन ट्वीट केलें आपूण एक्शन घेता म्हणून सांगलो तेचेर एक्शन जावं ना. पूण त्या डिलान जी वादग्रस्त प्रॉपर्टीन त्या रस्त्याचें काम चलतालें त्या डिलान विनोद पालयेकर आणि आम आदमी पार्टीचो पर्वरीचो कॅन्डिडेट रितेश चोडणकर हे दोगूय जाण पार्टनर. म्हणजे हे सगळे पॉलिटिशियन जे वेगवेगळ्या पक्षाच्या तिकिटीचेर इलेक्शन लडयतात त्यांचे बिझनस जर रिलेशन्स तूं पळयशीत जाल्यार सगळे ह्या प्रॉपर्टी डिलिंगान एकठांय आसात. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची तुका सांगता फॉर्ज डॉक्युमेंट करून एक तिरायत मनशान प्रॉपर्टीचे डिलिंग केला हो तर आसाच पूण आय हॅव माझ्या कडेन अशी प्रकरणां आसात ज्या जाग्यार सरकारानूच सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीच फॉर्ज करून सरकारची जमीन तिसऱ्याक दिल्लेली आहा. म्हणजे जी जमीन सरकारची आसा ती फॉर्ज केली आणि ती तिसऱ्याक विकली. तुका एक्झाम्पल सांगता मांद्र्या कोण क्रिमिनल्स न्ही क्रिमिनल्स न्हू हे सरकारचे अधिकारीच इन कनायवन्स विथ मिनिस्टर्स अँड ब्युरोक्रेसी. सीएमान त्याच खातीर हांवें ते दीस एक ट्वीट केल्लो की एकीकडे आमचो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे ओडीपी सस्पेंड करता दुसरीकडे सीएम फॉर्ज लँड डिलिंगा संदर्भात एसआयटी both have taken a major risk to their life. It is not 1000. You cannot count this. I am telling you. Each and every landhold has an 100% misdeeds. कितें ना कितें तरी भानगडी आहा. क्लीन लँड डील म्हणटा ती गोंयांत जावंच शकना कारण गोंयचे लँड जे इश्यूज आसात पळय जमनीचे वाद आसात लिगॅलिटीचे वाद आसात जमनीचे ते इतले किचकट आसात की खंयचीच जमीन तूं साफपणान विकू शकना. एक बरो मुद्दो काडलो की गोंयांतले जे आमी इतले आहेत ते मागीर जिकिल्ले आमदार आसूं किंवा उमेदवार आसूं त्या सगळ्यांचो खंय जाल्यार खंय जमनीच्या वेव्हारा कडेन किंवा जमनीच्या उद्देगा कडेन किंवा रियल इस्टेटी कडेन किंवा कन्स्ट्रक्शना भितर कसो नाल्यार कसो तरी हात आसा. 80 to 90% राजकारणी हे जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहात. आणि प्रमोद जर तुवें पळयलें 2002च्यान जेन्ना बाबूस मनशारात टीसीपी मिनिस्टर जाल्लो आयज मेरेन तूं टीसीपी खातें काड कोणाक खंयच्या मनशाक मेळ्ळा ते ह्या सगळ्या मनशांचे बांदकाम वेवसाय आनी जमीन विकपाचो वेवसाय जो आसा त्याच्याकडे लिंक आशिल्ल्या मनशाकूच टीसीपी डिपार्टमेंटात येयात मेरेन म्हणजे तुझ्या पर्यंत विजय सरदेसाय घे बाबू कवळेकर घे सगळे जर आमी हिस्ट्री जर पळयली बेस्ट मुद्दो जाल्यार काडलो. तुम्ही 2005 पांडुरंग जेन्ना मनोहर पर्रीकरान बाबूश मनसेराता कडसून टीसीपी खातें काडलें त्याचे पर्यवसन अशें जालें की बीजेपीचे सरकार उडयलें तेंच्यांनी आणि काँग्रेसीचे सरकार येवन टीसीपी खातें परत बाबूश मनसेराता कडेन दिलें. म्हणजे त्या खात्याची वेटेज कितें ती तूं लक्षात घे. ते एका खातें काढून घेतल्यामुळे मनोहर पर्रीकराक त्या टायमार बीजेपीचे सरकार उडयलें. म्हणजे इतली बरं दुसरी गजाल ह्या फावटी अपोजिशन लिडराक तेंच्यांनी घेतलो बीजेपी अपोजिशन लिडरान लीड केल्लो तो ग्रुप ताका टीसीपी खातें दिलें. म्हणजे कशें म्होंव त्या खात्याक लागला पळय
हो एक तुझे बरं सांगले की ताचे त्या उद्देगा कडेन हितसंबंध आसात, येस त्याच मनशाक काडून खात्याचो मंत्री करतात. अशें शिक्षण खात्याच्या बाबतीत जायना. कॅबिनेटा भितर जो सगळ्यात चड शिकिल्लो आसा ताका काडून शिक्षण खातें दिवया, कारण तो सगळ्यात चड शिकला. इतलेंच आं. मागीर ताका ताजे मुखार तो कितें करता तें मागीर पळोवया, तुवें जशें सांगलें तशें. पण शिक्षणाच्या बाबतीत भुरग्यांच्या एक एज्युकेशन समाजाची संपूर्ण मदार जी आसा ती अल्टिमेटली त्या खात्याचेर आसता. ती टीसीपी खात्याचेर आसना आणि ती तुगेली बाकीच्याय खात्याचेर आसना. पण जो सगळ्यात चड शिकिल्लो मनीस आसा कॅबिनेटा भितर ताका काडून एज्युकेशन मिनिस्ट्री दिवया अशें आमचें केन्नाच जायना. हॅव्हिंग सेड दॅट, जॉयल, वेन यू लुक एट दिस and the kind of interest that our politicians have when it comes to land use, because I remember we even created a separate PDA in last 5 years to appease a certain political class. म्हणजे आमची तर इतल्या लेवलाचेर पावला की आम्ही आता एक स्वतंत्र पीडीए तयार करतात की कोणा खातीर तरी एक ते चरपाचे कुरण जावचे म्हणून. डोंट यू थिंक आज जेन्ना ह्या दोन्ही वटेच्यान ही चल्ल्या, यू सेड दॅट अल्टिमेटली इट नीड्स टू रीच अ लॉजिकल कंक्लुजन, बट डोंट यू थिंक वेल बिगिन इज हाफ डन, or you don't even want to say that it has well begun? It's well begun, definitely, it's well begun, but you don't see a logical conclusion there. Well begun. Because of what is interest, intertwined interest. Let's talk about SIT now, since that is the recent topic. SIT number one, fast track court जाऊन तेंचा बरें आसा, ते later on CM can decide and maybe take it forward. You have put a team where you can't see any transparency there. इंदून भितर सुत्रां सगळेंची आसता. आतां तुवें म्हणला पळय, किशोरान म्हणला, सी all ministers, all everybody Even is candidates. even Actually mentioned ki forget about ministers or those who get elected. हें आसा भितर, तितून भितर आसा. आनी तुवें सादें, I mean, just taken some police force and formed a SIT. There is no kind of independency there. You have to have an independent force who can take this investigation forward without any influences and biases. You need to have neutrality of thought, because otherwise everybody will try to influence you and this will lead to nowhere. And मागीर जे कितें तुका आतां दिसता that forgery आनी बजेरी म्हणून ते मागीर थोडे अरेस्ट जातले, बेल जातली आनी मागीर end of the matter. So what happens is, well begun is half done. We have said that okay fine, it's big news that SIT has come and अशें केलें तशें केलें, सगळे भिवन आसा, आतां सगळे जातलें. पूण तेच्या फुडें कितें? एक म्हापसा पुलीस स्टेशन जेन्ना तुगे 20च्या की वयर केसी काडून ट्रान्सफर करता, म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार आनी ह्यो केसी अश्यो की जांचे एकाचें इन्व्हेस्टिगेशन म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लें ना. 2011च्यान आतां मेरेन 64 केसी आसात. 21-22 दिल्या तेणी, अजूनय केसी आसात. On one arrest, they have said there are about एक गजाल म्हाका दिसता प्रमोद, की पुलीस स्टेशनात जेन्ना प्रॉपर्टी संदर्भात कंप्लेन वयता पळय, तेचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाची कुवत किंवा पात्रता ही पुलीस स्टेशना कडेन किंवा पुलीस ऑफिसर कडेन आसूं शकना. तुका भितर इम्पॉर्टंट हें सांगता आस्पेक्ट, की ह्यो सगळ्यो ज्यो फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्यो जर तूं केसी पळयशी, ज्यो प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट पोर्तुगीज भाशेंतले आसात पळय, त्यो ट्रान्सलेट करप आपल्याक जाय तशें. तुका कळना, म्हाकाय कळना पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन. जो कोण करता पळय ते सरकार मान्य करता. अरे तुज्यो डॉक्युमेंट सरकार ट्रान्सलेट करून दिना, थ्रू हीज ऑफिशियल. सरकार म्हणटा तूं ट्रान्सलेट ऑफिशियल ट्रान्सलेटरा कडसून ट्रान्सलेट करून हाड आणि सरकार ती मान्य करता. ती बाबा तेतून कितें आसा तें ऑफिशियल ट्रान्सलेट केला तें आणि ओरिजिनल डॉक्युमेंट सारको आसा काय ना. one more thing. Now the government has still not decided about settlement of this. Yes. Like tomorrow, land has to be returned to the landowner. Where is the? इट इज इम्पॉसिबल. चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की आपण सेल डिटा आपण कॅन्सल करतलो. कॅन्सल करतो जाऊ शकता तशें. लिगल त्यांनी हे करचे पडटले, प्रोविजन करचे हय, एक्झॅक्टली. आणि कायद्यान तशी दुरुस्ती करची पडटली. No, but what happens is, suppose See, the land आता कसं belongs. झाला, आम्ही होतो त्यांनी पोलिसांक ब्लेम केलं. आय थिंक वॉट यू आर सेइंग इज, तू म्हणटा की ज्या आधाराचेर सेल जाला काय? तो सेलच जर बोगस डॉक्युमेंटाचेर झाला, देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बिकम्स नल अँड व्हाईट. Null and void. So the land has त्या to be the खातीर owner. तो सेलडीट जो झाला एक फावट, एकदा ते रजिस्ट्रेशन जो stamp duty बी भरून झाला. Yes. तो नल अँड व्हाईट करपा खातीर तुका लिगल प्रोविजन कितें करचें पडटलें. जो स्टॅम्प ड्युटी भरून Correct. सगळें करून झाला. तो गेलो. But then what happens then? Does the land go back to the landowner, original landowner? तशें प्रोविजन करचें पडटलें न्ही. See,
in this case, that's the classic definition of justice. That is fine. Correct. But that land should go back to the landowner. That's the classic But where definition it of is justice. where And it if is- that doesn't happen, then what's the use of all of But where it this? is defined in this whole SIT thing and all this what is done now? Where it is defined? एकदा Okay, Kishore, let me finish. yes. Now, after you do this, okay, SIT केले, investigation केले, आणि सगळे झाले, okay, bogus. Tomorrow, the landowner will have to assume that the landowner has to go back and fight for justice. Again, he is going to spend another 5-6 years trying to fight. तुझे लिगल फ्रेम केले नाही तेका कायदेशीर समज कायद्यान तुवें अमेंडमेंट केले आणि हे प्रोव्हिजन केले की आम्ही ती लँड परत घेतले आणि ती त्याका दितले जी बेवारस आसा म्हणजे असं कोणच हे ना कोण लिगल हे कोण ना ती गव्हर्नमेंट आपल्याकडे दवरतलो पण हे सांगून जायना मुख्यमंत्र्यान सांगला आहे तोंडान No, but again, लिगल So what he's saying is, it's correct. He says that mere SIT is not enough. Not enough. You need to do much more Yes. to ensure that the justice is done. Done. But the SIT is not going to give you justice. No. SIT is just going to give you criminals. SIT will identify. No, SIT will only give you SIT will criminals. only identify the Identify. case Yeah. of forgery, but to take that to the Conclusion. it needs various things. Various things. आफ्टर फॉर्मिंग दिस SIT आता एक सिरियसनेस येयला भितर पयलीं कशें जातालें पुलिसांनी धरलो हय. की 420 लायताले एक कॉन्स्पिरसी लायताले एक 420 आणि एक पेपर चेंज Forgery. करपाक दोन तीन सेक्शनां लायली तो दुसरे दीस तो कोर्टान गेलो ताका बेल मेळ्ळी हय. आता SIT फॉर्म केला हाका एक सिरियसनेस येयला आता ताका चिंतचें पडटलें गव्हर्नमेंटाक की बाबा ह्या सगळ्या गजाली खातीर हाची इन्व्हेस्टिगेशन फुडें व्हरपा खातीर लिगल प्रोव्हिजन करचें पडटलें सरकार Yeah. तातूंत मागीर हे सगळें No, सेलिब्रेट bail मेळपाची आहा ती मेळटलीच रे that but what happens is that Ultimately, the justice should be done. Justice should be Yeah, done. That's the point. दुसरो प्रश्न हा की ह्या सगळ्या गजालींचे राजकारण एकवटेच्या लँड आम्ही काल सुद्धा पळयला की मायकल लोबोच्या अनेक आस्थापनाचेर तुगेले हे जाले चौकशी जाली इन्स्पेक्शन जाले सो ह्यो गजाली चालूच आसात आणि दुसरे वटच्यान बाकीच्यो गजाली चालू आसात काल ताणें विश्वजीत राणेन ईमेलच दिल्या की कंप्लेन्स धाडून दिवची म्हणून कंप्लेनी त्या ईमेलाचे येवपाकय लागल्यात ऑलरेडी लोक गोंयभरच्यान सांगपा लागल्यात अस्साला म्हणून दुसरे वटच्यान मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ताणून धरला आणि पॉवरफुल ताणून धरला तो म्हणटा 12 आणि 22 घे आणि 22 ऑफिसर घे ह्या लँड वर्सीस आय कॉल इट ऑपरेशन जमीन ते ऑपरेशन जमीन वर्सीस ऑपरेशन जमीनाचे राजकारण कितें ना ऑपरेशन जमिनाचे राजकारण तुका सांगता म्हणजे म्हाका दिसता वॉट आय फील आतापर्यंतचा आमचो अनुभव की खंय तरी जॉयल म्हाका टार्गेट करपाक सोदता हय वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणून हांव जॉयलाक चिमटो काडपाक एक कितें तरी प्रयोग करता म्हाका नाका जॉयला चिमटो काडपा खातीर म्हाका कितें तोप पूण जाता अशें मदीं आहा की म्हणून जॉयल म्हाका त्रास करता म्हणून हांव जॉयलाक चिमटो काडपाक म्हणून कितें तरी करता पूण तेचो इम्पॅक्ट असो जाता की जे हांव कितें करता पळय ते इतले सिरियस जाता की मागीर माझ्या हातीन ते उरेना आनी जॉयलाच्या हातीन उरना ते खंयच्या खंयच पावतात तशी आयज ही परिस्थिती जाल्लेली आहा पयले म्हणटात ज्या सामान्य लोकांच्यो जमनी गेल्यात त्योच तुम्ही तांकां परत दियात खंयची तरी व्हडली कंपनीची जमीन तुम्ही काढून घेऊन कोणाक दितले हो सेकंड विषय सामान्य मनशाच्यो ज्यो जमनी गेल्यात त्यो तरी त्या सामान्य मनशाक जमनी मेळटल्यो काय कितें प्रत्येक फावटी आम्ही नेगेटिव्ह विचार करता म्हणजे सरकारचो किंवा पॉलिटिशियनाचो एक कशें आसता की तुम्ही जर्नलिस्ट स्वतःक व्हडले खूप हुशार समजता प्रत्येक गजाल तुम्ही नेगेटिव्ह आता फक्त ती पॉझिटिव्ह घेऊन जाई म्हणून आम्ही आय विल वेलकम द डिसिजन ओनली टू शो दॅट आय एम नॉट टेकिंग इट नेगेटिव्हली पण तू म्हणटा की आपण तुझे विश्वास दवरतलो जेन्ना हाका खरेंच 100% हे लॉजिकल कंक्लुजनाचे पावतले तेन्ना विश्वास दवरता 100% काल जे 22 जे एडिशनल फोर्स घातला ते कोण बाबडे कॉन्स्टेबल ते कितें करतले हांगा तुका पळय एक सिनियर एडव्होकेटाची टीम आर्किओलॉजी पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाचो अभ्यास करपी टीम हे सगळे मनीस जेन्ना येतले त्या टीमीन तेन्ना ती टीम स्ट्रॉंग हय अनबायस्ड तू अशेंच काढले आणि डायरेक्ट वर्ल्ड कपाक धाडले वर्ल्ड कप जिखचे ना खेळपाक कळपा ताका जाय खेळपाक कळोंक जाय पांढरे लास्ट म्हाका सांग कारण तुम्ही हे प्रकरण तुमची पेपरांतल्यान सुरवात केल्ली तातूंतल्यान ही आतां इतली चडार पावले पडला सगळे तुका कितें अभिप्रेत आसा फायनली जेन्ना हे प्रकरण जेन्ना आमी लॉजिकल कंक्लुजन हो शब्द वापरप सोंपो पण ह्या केसीची लॉजिकल कंक्लुजन कितें जमनी ओरिजिनल लँड ओनरा म्हऱ्या वचप हो कांय जाणी एक कार्टेल तयार केले ह्यो जमनी फॉर्ज डॉक्युमेंट्स फॉर्ज करून अशें करून विकपाचे तांकां शिक्षा जावप हे कितें लॉजिकल कंक्लुजन कितें एक दोनूय गजाली जावपाक जाय
म्हाका याद आसा सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान कांय वर्सां पयलीं जे आमचे गोंयकार फॉरेनाक आसात किंवा गोंया भायर आसात तांकां सांगलें की तुमच्या सर्वेचो जमनीचो सर्वे नंबर दियात म्हणून. आमचे लोकूय असे जाल्ले आसा की फक्त 100-150 लोकांनीच आपलो सर्वे नंबर दिल्लो. म्हाका हजारांनी लोक आमचे भायर आसात, तांच्या हजारांनी हांगा घरां ओल्ड जमनी पडलेले आसात. सो म्हाका दिसता की ती पयली एक जागृती जावपाक जाय की आपली जमीन बाबा कशी सेफ करूंक मेळटली. म्हाका दिसता हाचेर हे पयलीं जावपाक जाय. दुसरें तशें हेणी सांगलें, हांव हेच्या कडेन सहमत आसा की बेश्टी इन्व्हेस्टिगेशन आनी हें करून जावचें ना. ज्या लोकांनी कंप्लेंट तुमच्या कडेन घेवन येयल्ले आसा, ज्या लोकांची जमनी गेल्यात त्या लोकांक ती जमनी परत मेळपाक जाय. ही जी सगळी जाली ती प्रोसेस रजिस्ट्रेशनाची वगैरे ही सगळी कॅन्सल जावन ताका परत मेळपाक जाय. आनी ह्या सगळ्या करपा फाटल्यान जे सिंडिकेट आसा, आयजूय एकट्याक अरेस्ट केला, ताका हेच्या पयलीं पुलिसांनी 3 फावटी अरेस्ट केल्लो, इकॉनॉमिक सेलान ताका अरेस्ट केल्लो, तो मनीस परतो बाजू सुट्टा आनी आयज ताका परतो अरेस्ट केला. सो हाच्या वेळेला म्हाका कळटा की पुलिसांची हे आमची कार्यक्षमता कितली आहा केस प्रेजेंट करपाची. सो त्याच्या वेळेला म्हाका दिसता की खंय पावता खबर. स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशनाच्या टीम हे जो स्पेशल शब्द आहा ते स्पेशल नमकी कितें ते आमकां आतां कळटलें. तो म्हणटा एका मनशाक धरलो तो 3 फावटी सुटलो, चवथी फावटी जेन्ना धरला तो ताका आतां स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन धरला. आतां हे स्पेशल कितें, खंय आमी हॉटेलाक बी गेले की आमी स्पेशल भाजी मागतात तेन्ना स्पेशल ती लागपाक जाय. ती भाजी लागपाक नाका स्पेशल तूं खात तेन्ना. तशें स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार स्पेशल कितें ते त्या मनशा वयल्यान आमकां कळटलें. तो परत सुटलो जाल्यार आमकां कितें म्हणपाचें मागीर. This conviction rate is so low that these arrests make no sense. तूं सुरवातीसान एकच आसा, लोकांक जमनी परत कशें दितले तें सांगप ना. हांव इतल्याचेर थांबता. आय थिंक तो लास्टाक बेजीक मुद्दो हे जे स्पेक्टेकल किंवा हे जे ऑप्टिक्स आसात ते ऑप्टिक्स बरे आहात, ते आमकां बातमी करपाक बरे, चर्चा करपाक बरे, बट अल्टिमेटली ह्या सगळ्या गजालींचो जो मूलभूत आधार आसा तो म्हळ्यार ज्याचेर अन्याय जाला ताका न्याय मेळपाक जाय. आनी ह्या केसी भितर वॉट इज दी आयडिया ऑफ जस्टीस. द आयडिया ऑफ जस्टीस जांचो अधिकार तांकां खबर नासतना गुड्डल असावा फॉर्जरी कडून काडून घेतलो, तो अधिकार तांची जमीन तांकां परत मेळपाक जाय. तें जातलें म्हाका दिसता तेन्नाच न्याय जातलो. हेंच म्हाका दिसता ह्या रावंड टेबलाचेर आमी सगळे जाण सांगतात. किशोर सांगता तशें स्वागत आसा, पण स्वागत जालें की म्हाका दिसता खरें काम सुरू जाता. तें काम खंय पावता हाजेरच स्वागता उपरांत आमचो सूर कितें आसतलो तें तुमकां फुडली सप्तक येता तशें कळटलें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.